एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. जेसून तांकां सांगलें, हांवसू तो जिविताचो उंडो. म्हजे सर्ती येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचूं ना. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेसू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेसू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. हांव बोरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भिये नाकात. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटालो काळोखांत उरचो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे ते हांव दवन वेता, म्हजे समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंतकाची सोडा, तुमी भियोवचे नाका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.